सध्या आमी आसात पणजे पुलीस स्टेशनाचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार 20 एप्रिलाक दोनापावला हांगासर एक दरोडो जाल्लो आनी हो दरोडो जो आसा तो धेंपो विस्ता हातून जाल्लो आनी ताचोच एक एक्यूज जो आसा तो पणजे पुलिसांनी आयज ताका धरला। आमी जर पळयलें जाल्यार 7 म्हयन्या उपरांत पुलिसांक एक एक्यूज मेळ्ळा आनी अशें म्हटलें वयता की ह्याच एक्यूजान तांकां सगळ्यांक म्हणजे हेल्प केलेली आनी ह्या एक्यूजाचें नांव जावन आसा तें म्हटल्यार मोहम्मद अली आनी हो उत्तर प्रदेशाचो आसा, मूळ रावपी उत्तर प्रदेशाचो आनी आतां सध्या तो कलंगूट हांगासर रावतालो अशी म्हायती आमकां मेळटा। जाल्यार हो जो एक्यूज आसा ताका JMFC ह्या कोर्टान ताका 5 दिसांची म्हणजे कस्टडी केलेली सुद्दां आमकां आतां आयकुपाक येता। जाल्यार पुलिसांची फुडली जी म्हणजे कारवाई आसा ती चालूच आसा आनी आयज ह्या एक्यूजाक धरपाक 7 म्हयन्या उपरांत धरपाक पुलिसांक यश आयिल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर।